सूचनाक म्हापशा न्यायालयान सुनायल्ली 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची मुजत आयतारा सोंपली। तिका पुलीस बंदखणीत दवरपा खातीर कलंगूट पुलिसांनी तिका पणजे भुरग्यांच्या न्यायालयात हाजीर केले। थंय न्यायालयान तिची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दीस वाडयली। कलंगूट पुलिसांनी तपास कसो चलता हाची म्हायती न्यायालयात दिली। तिका आयजय बांबोळे IPH तपासणी खातीर व्हरतले, तशेंच तिका पिशांतूर दोतोराकडे चेकअपा खातीर धाडटले। तशेंच मरण पाविल्ल्या चल्याचे बापायची DNA चाचणी जातली, अशी म्हायती पुलिसांनी दिली। जुईजान आरोपी सूचनाक जबानी दिवपाक सांगिल्ले, पुणून तिणे ओगीच रावप पसंत केले। पळयात पुराय बातमी। पुलिस ने एक्चुअली 8 दिन सॉर्ट किया था, मगर अभी 5 दिन उनको दिया है पुलिस कस्टडी। और कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा कि उन्हें क्यों ज़्यादा कस्टडी चाहिए, एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं कस्टडी? बेसिकली उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत पंचनामा भी किया है, उनको बहुत टाइम गया है, तो उनको इंटरोगेशन के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं। मर्डर वेपन के बारे में कुछ पुलिस ने बताया? नहीं, see basically further time has been granted to them. 5 days has been granted to them. Further, initially there was 6 days which was granted. Now police custody is granted for another 5 days. Anything has been submitted by the accused, or is there any plan to file bail? No, but we don't have instructions of accused सूचना शेख जे अलेजली म्हणजे पडले कित्याक ती डिनाय करता, पूण मारला म्हणून आपल्या चल्याक ती 4 वर्साचो जो चलो आसलो तिका बॅगेत घालून कर्नाटकाक तिका धरलेले। काल तिची 6 दिसाची पोलीस कस्टडी आसली ती सोंपली आणि JMFCची कस्टडी सोंपले उपरांत आयज कलंगूट पुलिसांनी तिका चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार प्रेजेंट केले। थंयसर हियरिंग जाली, दोनूय सायडीचे आयकून घेतले। अक्युजान आपले काय म्हणणें दिवंक ना आणि चिल्ड्रन्स कोर्टान कस्टडी वाडयला आणि 5 दीस कस्टडी एक्सटेंड केला 19 तारखे मेरेन। हो चिल्ड्रन्स कोर्टाची ऑर्डर आसा। हांगासर म्हणणें आयकून घेतले PIचे कितें ते फुडले कसो कोर्स अजून एक केस इन्व्हेस्टिगेशनान आसा। तिका आयज परत IPH मेडिकल एक्झामिनेशन व्हरतले एका आणि थंयसर तिका एक सायकॅट्रिक डॉक्टरा कडेन रिफर करतले अशें PIन सांगला। फुडली तपासणी चालू आसा, बापूय येयला तेजो आणि बापूय आता बापाक तेजे GMCन व्हरतले फॉर DNA टेस्ट अशें PIन सांगला। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।